नमस्कार हो अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जनाक स्वागत। आज एक स्पेशल बिस्कुट रोटी रेसिपी घेऊन आयले हांव। ताजें नांव कण्णूर बिस्कुट रोटी। ताका पळयच्या एक पाव उडदा दाळी लायकोन धुवन 1 घंटे भर तिंबत घालता। त्या तिंब भितर भाईल पीठ घालूया। आता हांव एक 1.5 पाव मैदा काडला हांगा। मैदाक एक चूर मीठ घालून मिक्स करता आनी पळयची एक 1.5 टेबलस्पून तूप आनी तेल मिक्स करून लायकोन तापोवनाक घालता। ते साटी धरची म्हणटाची ते आतां लायकोन मिक्स फस्ट आमी बोटान लायकोन मिक्स करून घेवका। मागीर हाका जावका जाल्यार तितलें उदक घालून कितलें धरता पळय तितलें करून पीठ कालोवन घेवका। पीठ मस्त सॉफ्ट जावच्या कांयनाचें मस्त गट्टी जावच्या कांयनाचें। आतां हें धांकून दवरता नाजाल्यार ड्राय जातये। तितले भितर आमी वांटून काडया। उडदा दाळ पळय शातान अशें कट करतना 2 पीस चावका। हें आतां मिक्सरान घालका आमी। ताचे पयशे पडतर मिरसांगा करबेवा कच्चोलो सोय रेडी केला हांवें। आतां उडदा दाळी मिक्सरान घालता। जस्ट पल्स बटन ओतिल्या जाल्यार उडदा दाळ घालचें। पल्स बटन 2-3 वेळा ओतयल्यार एका 2-3 पीस जाता तितले जाल्यार पुरो पीठ सोडूनच ते पुरो काण घेता आनी पळयच्या हाका तिखसाण एक सम चडतीची तिकी तर मिरसांग 3-4 घालून क्रश करून काण घेवका। हांगा 2 चमचे तेल हुण करता नारळेल तेल तांदूळ सासम घालता। सासम पटपट जाल कुडले करबेव घालो। करबेव वय तशी लायकोन बावोन घेवचें। आमी क्रश करून दवरलेले तर्ण मिरसांगे पीस तेवे घालचे। तेवे घालून 2 मिनीट बावोवचें। मागीर लास्ट पळय हिंगा पिट्टी घालची आनी आमी कांतून दवरलेले ती 2 चमचे सोयस पळया तेवे हांतू भितर लायकोन बावोन घेवका। पळय अशी लायकोन बावोन घेवन जातकीर मागीर आमी उडदा दाळ पळय आमी वांटून दवरलेली ती हांतू भितर घालता। उडदाचें पीठ सोडूनच जस्ट पल्स बटन ओतून पिटी पिटी मात जावका त्यात तेवें घालता आनी लायकोन बावोन घेता। तेन्ना तें पटपटी जाता। आमी हाका खंय मीठ घाल न्ही। आतां हांव हाका मीठ घालता। कितलें जावका तितलें मीठ घालता। मीठ मिरसांग पुरांग तुमी चेक करूं येता। आतां लायकोन 5-2 मिनीट जाले कुडले तें पटपटी जाता। तितलें जाल्यार तें गॅस ऑफ करता। आमगे ते तशें करून दवरल्यार एक 8-10 दिवस तें पीठ फ्रिजा दवरल्यार व्हरता। भायल पीठ काडलोचें केन्ना जावका तेन्ना बिस्कुट रोटी करून घेवची। आतां ते भायल पिठाक गुळी करून घेता पुरीशी लाट्टिता। तांत भितर हे उडदा दाळी मिक्स स्टफ करून दाटची पळय अशी दाट अशी करून लाट्टून घेता। अशें तेल तापत दवरला हांवें। तेल हुन जाल कुडले ही लाट्टिल बिस्कुट रोटी दाटी लाट्टुका ती हांत भितर घालता। फस्टची उज्ज व्हड असो तांत भितर हे पुगू स्टार्ट जाल्ले म्हणटना हांव गॅस सिम करता। सिम्मार दवरून 2 भागूय लायक गोल्डन रेड कलर येवता भाजून घेवका। तेन्ना मात क्रंची जाता ही बिस्कुट रोटी हांव शिकिली आमगेले कण्णूरची गीता प्रभू म्हूण मागीर लागी तांगेले कोमल विलास म्हूण सांगून हॉटेल आसा तांगे ओरिजिनल रेसिपी तांगेली ही म्हाका कशी कळ्ळी हांव कशी शिकलें म्हूण पुरो आमगेले यूट्यूब चॅनलार घाला। ताजी लिंक फस्ट कमेंटान दिता थंय तुमी चेक करूं येता। हितून पुरो जण ट्राय करून पळया कशें जाला म्हूण सांगा। सगळ्यांक धन्यवाद।